नमस्कार, हांव दिपकुमार मापारी. म्हाजे वोट आमी कास्ट करून उरलो आसा आनी ऑल ओवर सावथ गोवा तशेंच नॉर्थ गोवा वोटिंग बरें जालां म्हणून आयकलां हांवें. 60% पावल्ले आसा. आनी जे आतां लास्ट कोण उरल्या पळय न्हू तांकां हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक आमचें खंय तरी संविधान सांबाळपाक तुमी भायर सरचे. वोट कोणाकूय करा, तुमी खंयचेय डिजर्व कॅन्डिडेट आसा पळय ताका वोट करा, पूण तुमचें वोट जें आसा पळय न्हू हें फक्त मनशाक वोटिंग करपाक रायट येता. तो तुमी वचून वोट करचे. वोट वेस्ट करचे न्हू. आनी फाल्यां हेजो रिजल्ट जर वायट कितें येयलो जाल्यार दुसऱ्याक दोश दिवचो. म्हाका तुमकां मॅसेज दिता. देव बरें करूं. म्हाका एक सांग पळयात, तो जो डिजर्व कॅन्डिडेट आहा म्हणले पळय तुमी आतां ताका वोट करचे, मात तुमी एक कॅन्डिडेट लोकांचे नजरेन आयज हांव प्रचार करूंक शकना म्हाजो. आयज कोणूच प्रचार करूंक शकना आपलो. कोणाक डिजर्व आसा तेणी लोकांनी मत विचार करप, आपलें मत ते दिवपाक तांकां रायट आसा. हांव तांकां मागूंक काय बाय तूं एक युथाक कितें सांगपा वता जे गोंयचे अजून बरे जे युथ भायर सरले ना हय तांकां कितें सांगपा वता? डेफिनेटली युथान आपलो जो आतां फ्युचर करियर कितें आसा पळय न्हू तो हेजेर ह्या राजकारणाच्या धोरणार खरेंच सांबाळपाक जाय. आनी आपूण भायर सरोन वोट जे आपले कास्ट करपाचे आसा पळय न्हू ते वोटिंग करपाक जाय. कित्याक नाजाल्यार फाल्यां मागीर 5 वर्सां तुमकां तोंड आसना उलोवपाक. सो तुमी भायर सरपाक जाय. वोटिंग हें कंपल्सरी करपाक जाय आनी तेन्नाच मागीर अधिकार येता तुमकां कितें तरी उलोवपाक. तुमच्या मतदारसंघान अशें कितलेशे वोटिंग जालां? म्हाज्या मतदारसंघात हांव जेन्ना आतां बुथांचेर भोंवता पळय 60-70% वोटिंग चडशे जाणेले जालां म्हणून आयकलां हांवें. आनी तेंचे कडेन हें घेतलेलें वोटिंग कावंट कितको जाला पळय तेजो चडशे हेंचेर जाला. 60% सुमार जाल्लें आसा. पूण ऑल ओवर गोवा 3 पर्यंत जो आसा तेंचो 51-52% असो जाल्लो आसा. आनी जे बाकीचे जे वोटर्स आसा तेंचे आनी भायर सरूंक ना. खरें जेन्युइन वोटर आसा जे आमचे कितें तरी सांबाळपाक शकतले तांकां हांव रिक्वेस्ट करता भायर सरा आनी तो वोट कास्ट करा तुमचो. कित्याक वोट पिड्यार करूं नाका. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.